발사 모구 웃어 아वे 서다 거려 바보 모가 내봐 두절랐다 가리 멈지 두까 디타 모가 내봐 두절랐다 가리 멈지 두까 디타 이고 모구 모소 길로 마가로서 마가보소 그리 모소 아브라 서서 예고나도 이돌라로 모가 내와 우절락다 가리스 모치 두가 디타 모가 내봐 두절락다 가리스 모치 두가 디타 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत आई तरसो व पवित्र दीस सोम्याक समर्पण केलो दीस सोम्याच्या हजारपणात आमी आसा. कीर्तन 118 वाक्य 20 आणि 4 म्हणटा, सर्वेस्परान घडलोलो दीस वो संतोषान आणि आनंदान तो संभ्रमवया. वय मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, सोम्यान घडलोलो दीस पवित्र दीस आणि ह्या पवित्र दिसा आमी पवित्रपणान करसूच्या खातीर परत सोम्याच्या हजारपणात आमी आसा. मिसाचें बलिदान आमी आज भेटयलें. येवकरिस्तांतल्या त्या जेसूक आमी भेटल्या. परत त्याच येवकरिस्तांतल्या जेसूक आराधन करूंक नमान करूंक त्या जेजू संगी थोडो वेळ आमचो करसूच्याक ह्या पवित्र घडये त्या सोम्या मुखार आमी आसा. मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, सोमी आमचे लागीं उलयता. प्रत्येक जावन देवाच्या उतरां मारिपाक आमचे लागीं उलयता. तर आतां देवाचे उतार आयकूंक, देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमी आयतीं जावया. आमचो भाव MP नवरांना ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ, देवाचे उतार आमकां वाचून दिताना ह्या नियाळांत आमी वांटेली जावया. सोम्याचो अनुभव ह्या उतरां मारिपाक जोडूंक आमकां आमी तयार करया. ह्या आमच्या बाबाचेर आनी आमचेर पवित्र आत्म्याची कृपा सकत आमी मागया. जाकोबाचें पत्र 1 अध्याय 2 तावन 8वें वाक्य. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भगस म्हूण तुमी लेखीसय. तुमचो भावार्थ परकिल्ल्या वरवीं तुमचे थंय थिरासण उपजाता म्हूण तुमी जाणात. थिरासणाच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटीं आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणाकय जाणवाय ना जाल्यार
तो ती देवा लागीं मागों देव सोमेस्त मनशांक उपगा नासतना उदारपणी ती दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागों. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हलता ललता तसल्या दर्याच्या लारा बरी, तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यात रावन आपणाक कांय मेळात म्हूण चिंतचें नाका. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा जिविताचे कश्ट हे भाग वा एक निर्भाग. साबार धर्मांनी जर तर कश्ट येयले जाल्यार त्या विशयीन सांगतात ते एक निर्भाग म्हणून, आनी ताका पर्याय कितें म्हणून साबार कडेन साबार रितींची मागणी चलयतात. आयच्या दिसा सांत जाकोबाच्या पत्रांत वाचलें आमकां उतार सांगता हे निर्भाग न्ही भाग म्हणून. आनी ह्या विशयींत हांव आनी तूं ध्यान करता आसतना आमी सदांय गांवचें तें कांतार जिणेंतल्या कश्टा वेळार म्हणलें एक घडी आमी आतां उडासकान एक पॅराग्राफ आतां आमी घेवया. जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भोंवता दुखांनी सूख रचलोलो तो सांबाळता सदां. जिणेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भोंवता दुखांनी सूख रचलोलो तो सांबाळता सदां. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. वय मोगाच्या न्हू जिणेचे कश्ट आनी दगद ह्या वेळार चंचल जायनासतना जियोवचें कशें म्हणल्या विशयींत आयच्या दिसा हांव आनी तूं एक नियाळ करता. जिणेंत कश्ट येवचें सहज, जावं पुरो दैहीक जावं पुरो मानसीक जावं पुरो आत्मीक निरंतर झूज चलोवन आसा. ह्या झुजाच्या थळार आसता आसतना आमकां कश्ट दगद थवळ थवळ येवनूच आसात. आनी ह्या कश्ट दगदांच्या वेळार हांवें आनी तुवें भायर येयसी जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पोर सांगता जाणवाय जायसय. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 4 संगती थंयसर सांगतात. पयलें जावन आसा कश्ट, दुसरें जावन आसा भावार्थ फारकिल्ल्या वेळार आमकां तिरासण लाभता. म्हळ्यार कश्ट येता आसतना भावार्थ आमचो फारकिल्ल्या बरी जाता आनी तिरासण लाभता दुसरें. आनी तिरासण लाभल्या वेळार आमकां जाणवाय येता. आनी चवथें जर तर आमकां जाणवाय ना तर देवा लागीं आमी मागोवंक जाय.
त्यात कोण खंयच्याय कश्टार आज आव्हान तूं आसा जावं पुरो. ह्या विशयंत आमी नियाळ करता आसतना जें कितें म्हजे कश्ट आसात ह्या घडये आमी उडास काडया मोगाच्या न्हू. आणखी आमच्या जिवितांत विविध कश्ट येवचे आसतलेच आनी ह्या कश्टांच्या वेळार म्हजे आनी तुजे मुखार क्वेश्चन पेपर आसा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा क्वेश्चन पेपर आयिल्ल्या फुडले प्रश्न पेपर आयिल्ल्या फुडले भिवन कंगाल जावचें न्ही. बगार हांवें आनी तुवें ताका आन्सर पेपर दिवंक जाय. कशें आन्सर पेपर दिवंक जाय? सर्वेस्पराच्या जाणवाये मुखांत्र आमी ताका आन्सर पेपर दिवंक जाय. थोड्यांचें चिंताप जावन आसा, हांव जर तर मागोवंक वेता, नोवेनां धरता आनी मिसां आयकता आनी इतर सर्व संगती हांव करता, वांजेल वाचता या आनी कितेंय करता, बरीं कामां करता, म्हज्या जिवितांत कश्ट येवंक नजो म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक सांगता मोगाच्या न्हू, कश्ट मनशाच्या अविभाज्य एक अंग. जोबाच्या पुस्तकान आमी 14व्या अध्यायान पयलें वाक्य अशें म्हणटा, स्त्रिये उदेशी जल्मल्लो मनीस थोड्याच दिसांचो आनी कश्टांनी भरलेलो. स्वामी जेजू सांजो आमच्या 16व्या अध्यायांत मोतमुरेन वाक्यान म्हणटा, संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जेजू की ह्या संवसारार कश्ट जायतले भोगूंक मेळ्ळें आनी ताणें जैत वेलें. आमच्या मोगाळ आवय मोरयेचे जिवितांत जायते तिणें कश्ट सोंसले, फूट घेतली आनी त्या कश्टा वयर तिणें जैत वेलें. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, सांत पौल तिमोथेकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा, जेजू क्रिस्त थंय भक्तीन जिवंक खुशी व्हरतल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच. आनी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा, आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही, अंतराळार आसलेल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध, अंतकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. त्या देखून हांव तुवें उडास दवरूंक जाय. हांव आनी तूं खंयच्या स्थानार आसल्यार ल्हान जावं पुरो, तरणाटो जावं पुरो, प्रायवंत जावं पुरो, दुबळो जावं पुरो, ग्रेस्त जावं पुरो, भलायकेवंत व्यक्ती जावं पुरो, भलायकेनांतलो पिडेन पडलो व्यक्ती जावं पुरो, शिकवी जावं पुरो तो अशिकवी जावं पुरो, खंयच्याय तरेचो व्यक्ती जाल्यार जिवितांत कश्ट आसा म्हणलें सहज. आमी सांगचें आसा, आनेगे आने बारा, इरुवेगे इरुवे बारा. हर एकल्याक ताच्या जिवितांत आसचे कश्ट ताका ते वर्ते जावन आसात. हांवें जिविताच्या सत पळयल्ल्या प्रकार कश्ट आनी दग्ध आमकां जिविताच्या उंचल्या पांवड्याक व्हरून पावयतात. आमी ल्हान आसतना आमच्या सांगाता आशिल्ल्या भुरग्यांक जर तर आमी पळयलें जाल्यार साबार भुरगीं शिक्षणांत बारी फाटीं आनी थोडीं शिक्षणांत बारी मुखार रँक काडटात. मुखल्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार जीं कोण फेल जाल्यांत, जीं कोण उणे मार्क्स काडटलीं, साबार मोठी तांच्या जिवितांत तशें जाल्ल्या वरवीं तांणी अशी तांचे थंय तिरासण उपजल्या की जिवितांत आयच्या दिसा उंचल्या पांवड्यार आसचे व्यक्ती, कांय महा रँक आयिल्ले व्यक्ती न्ही, हाय फर्स्ट क्लास आयिल्ले न्ही, बगार जो कोण जिवितांत कश्ट हाडले ल्हान आसतना जावं पुरो तांच्या दुबळेकाये वरवीं एक जेवण समेत जेवंक नातले, इलेक्ट्रिसिटी नासतना चिमणेच्या उजवाडांत ते शिकिल्ले भुरगे जावं पुरो पयलें ते फेल जाल्ले, उपरांत ताणें त्या अनुभव जोडून जिवितांत वयर आयिल्ले. खंयच्याय क्षेत्रांत तुमी पळया, 1 या 2% कांय हुशार आशिल्ले उंचल्या पांवड्याक, या बऱ्या ग्रेस्त आशिल्ले उंचल्या पांवड्याक पावल्या जावं पुरो.
सडाव जावन तुमी पळयलें जाल्यार 90% सड जिवितांत वयर येयल्ले व्यक्ती जावन आसा. ल्हानपणार विविध रितीची सलवणी वयर सलवणी जियेल्ले व्यक्ती जावन आसात. आमी आयकलां जावं करो हेलन केल्लर म्हणलें USA एक भुरगें 19 म्हयने जाता आसतना म्हळ्यार लगभग 1.5 वर्स जाता आसतना ताका एक पिडा येता आनी ताका दिश्ट वेता आनी ताका आयकूंक जायना. ताका कितें करचें खालें करचें म्हणून तांच्या कुटुंबाच्यांक कळना. पूण हें भुरगें असल्या कश्टांच्या दगदाच्या संदर्भार जिवितांत उद्देश सोदून काडटा. आनी हें भुरगें चरित्रेंत USA चरित्रेंत पयलें भुरगें ताका ताका दिश्ट ना, ताका आयकूंक जायना, तरी पूण हें जावन आसा डिग्री ताणें जोडली, आर्ट्सान ताणें डिग्री जोडली. ह्या भुरगें हेलन केल्ल्यार 1880 तावन 1968 वर्सां सर हांगासर ह्या संवसारांत जियेल्ली स्त्री. तिणें डिग्री मात जोडली न्ही, एक प्रख्यात बरेणार्थी जावन आसली, एक सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जावन राष्ट्रपती जावन तांच्या अध्यक्ष जावन सन्मान स्वीकार केल्ली एक विशिश्ट व्यक्ती जावन आसा. आमकां चिक्केशे पिडा आयिल्ल्या वेळार, चिक्केशे कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितें गी म्हूण आमकां बगता. आमचे कडल्यान साध्यच ना म्हणल्यार बगता. 1-2 सब्जेक्टांनी फेल जालें जाल्यार 1-4 वर्सां फेल जालें जाल्यार आय एम गूड फॉर नथींग म्हणलें बगप आमचें. हांव जिवनांत दुबळो आसा जाल्यार, म्हाका म्हजे आवय बापूय दुबळीं जाल्यार म्हजे कडल्यान कांयच जायना, उरलीं पुरां खारार भोंवतात, हांव कांयच न्ही म्हणलें साबारांची चिंतना. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, तुज्या जिवितांत आसचे ते कश्ट ल्हान जावंक पुरो ते व्हड जावंक पुरो ते तुवें भाग म्हूण तुवें लेखीसय. आनी खेदाळा एक कश्ट तुजे भाग म्हूण लेखताय. तुज्या जिवितांत तूं वयर येताय. कश्ट तूं खेदाळा तुवें भाग म्हूण लेखूंक जाता. 4 संगती आमी उडास दवरूंक जाय. पयली संगत जावन आसा कश्ट येवचे एक परिक्षा म्हणलें आमच्या मोतीन दवरूंक जाय. हर एक कश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक परिक्षा. दुसरें, ह्या परिक्षे फाटल्यान एक उद्देश आसा म्हणलें हांवें तुवें जाणा जावंक जाय. सबार मोठी आमी परिक्षा म्हणलें मात जाणा जाता, ताका कशें आन्सर सोदचें म्हणून चिंता. पूण उडास दवरया, ह्या परिक्षे फाटल्यान एक उद्देश आसा. तिसरें, आमची लक्ष, आमचें फोकस ह्या संगतीक, ह्या म्हळ्यार कश्टांक दगदांक त्या परिक्षेक थंयसर दिवचें न्ही, बगार हाचे फाटल्यान असो उद्देश तें कितें म्हणून हांवें तुवें जाणा जावंक हाचे विशयंत ह्या परिक्षे फाटल्यान आसचें, पडद्या फाटल्यान आसचें कितें भितर आसा म्हणलें जाणा जावंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक आसा. आनी चवथें जावन आसा, ह्या वेळार हांवें तुवें देवा लागीं जाणवाय मागोवंक जाय. आनी जाणवाय म्हाका तुका संवसारार वर्तें करूंक शकता. कश्ट दगद मोगाचें न्हू, म्हजो आनी तुजो हर एकल्याचो भावार्थ परकेतात. हांव आनी तूं म्हणटा ह्या समाजांत, हांव आनी तूं कितें म्हणटा, वी आर बिलिवर्स, आमी भावार्थी म्हणटा. पूण कश्ट संकश्ट आसतना म्हजो आनी तुजो भावार्थ चंचल जाता. कित्याक ह्या कश्टांच्या परिक्षेच्या फाटल्यान आसचें सत हांव आनी तूं नेणा जाल्या. जोबाच्या जिवितांत एक घडी आमी पळोवचें जाल्यार जोब आमी सगळ्यांत ती खाणी जाणाव, हांव तें उल्लेख करूंक सड्ड वचना, पूण मोठ्यान सांगचें जाल्यार वो जोब ताच्या जिवितांत जाय पुरते ताणें कश्ट सोंसले मोगाचें न्हू. आनी एक कश्ट सोंसिल्ल्या वेळार ताच्या जिवितांत तिरासण ताणें भोगुल्ली. आनी हाचे इश्ट आसतात, आनी हाचे इश्ट ते मनसो एलिफास आनी हाचे इतर 2 इश्ट येवन म्हणटात, जोबा तुवें पाताक केलाय, तुवें देवा वयर सरलाय, तुवें तशें केलाय अशें केलाय म्हणटात. जोब म्हणटा हांवें पाताक करूंक ना, हांव नित्यच्या वाटेन सरलां, हांव तशें, हांव खंय जाल्यार मुखार येवन सांगूंक तयार आसा, खंयसर हांवें पाताक केलें म्हूण तो सवाल विचारता.
तो जाणवायची जोब जाणवायची उतरां उलयता, कित्याक ताज्या जिवितांत असले कश्ट येयल्ले की त्या कश्टा मार्फत तो जाणवाय ताणें जोडून घेतली. पूण एलिफज ते आनी ताजे सांगाती दोग इश्ट हे मानून घेनात. आमी पळयता 15व्या अध्यायांत थंयसर तो म्हणटा, तेन्ना थेमानाच्या एलिफजान उलोवन म्हळें, बुद्ध मनशान फोकोळ अभिप्राय उसारून जाप दिवची वा आपणा भितर उदेन तेचें वारें भरचें. जोबाक ताणें सवाल करतात. ताणें उपकाराक पडनातलें तर्क करचें आनी व्यर्थ उतरां वापरचीं. तूं देव बिरान नास करताय आनी देवभक्ती उणी करताय, कित्याक तुजें फाताक तुज्या तोंडान उतरां घालता आनी तुवें कापाड्यांची बस विसल्याय. तुजेंच तोंड तुका शिक्षे प्रमाण दिता, न्हय हांव तुजेंच वोंट तुजे विरोध साक्ष दितात. पळया, हांगासर जोब कश्टांत आसलो आनी तो बिरमो तो ताज्या कश्टांत आसल्यार ताणें तिरासान ताणें जोडली. सोंसणीकायेन ते कश्ट सोंसूंक नासलो आनी सर्वेस्परा लागीं उलोवं नासलो. पूण हे ताजे इश्ट म्हणटात, तूं चुकीदार, तूं देवा विरोध केलाय, तुवें पाताक केलाय, तूं देव निंदा करताय. पुरा सांगतात. कित्याक कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशांक ताज्या जिवितांत कश्ट भोगूंक मेळों नासले. ह्या मनशांनी तसले कश्ट भोगले जाल्यार ते जाणा आसते हे कश्ट केवळ पाताक केल्या वेळार मात्र न्हय, एक परीक्षा जावन येवंक साध्य आसा म्हणून. आनी अक्रेकच्या पुस्तकांत आमी पळयता, त्या जोबाच्या पुस्तकांत 42व्या अध्यायांत आमी पळयता 7वें ते 10व्या वाक्यांत सर्वेस्पर कितें म्हणटा. सर्वेस्पर म्हणटा, सर्वेस्परान जोबाक ही उतरां सांगल्या उपरांत सर्वेस्परान थेमानाच्या एलिफजाक म्हळें, म्हाका तुजो आनी तुज्या दोगां इश्टांचो राग आयला, कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो ते परी तुमी उलोवंक नात. देखून आतां 7 पाडे आनी 7 बकरे घेया आनी म्हज्या सेवका जोबाशी वचून तुमचे बसत एक होम बली भेटया आनी म्हजो सेवक जोब तुमचे बसत प्रार्थना करूं, ताजें प्रार्थना हांव आयकतलो आनी हांव तुमकां कठीण शिक्षा दिवचो ना, कित्याक म्हजो सेवक जोब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो ते पर्यंत तुमी उलोवंक नात. तेन्ना थेमान असो एलिफाज, शिव असो बिल्दाद आनी नामत असो जोफार गेले आनी सर्वेस्परान तांकां फरमायल्ल्या प्रमाणे ताणें केलें आनी सर्वेस्परान जोबाची विनंती मानून घेतली. पळया मोगाच्यानो, हांगासर हे थेग व्यक्ती ताजे इश्ट, तुवें सूख धरलें, तुवें पाप धरलें, तूं थोलो, तूं असलो म्हूण ताजे किडणी करतात. कित्याक देवा विशयी वो जोब म्हणटा, हांवें कांय पाता करूं ना, म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक घडटा म्हूण देवा कडेन तो सांगता आसतना हे म्हणटात, तूं देव निंदा उलयताय, तुवें पाताक केलाय आनी तुज्या शिराप ह्या तुजें अशें केलें तशें केलें त्या देखून तुज्या जिवितांत अशें जाता. पूण सर्वेस्पर देव आख्रे कितें म्हणटा मोगाच्यानो, तो म्हणटा तुमी उलयलें तें उतरां एलिफजाक आनी ताज्या इश्टांक तुमी उलयलें तें उतरां सूख. आज म्हज्यान तुज्या समाजींत आमी जिवन आसतना मुस्तू कडेन थोड्यांक पिडा येता, थोड्यांक दुबळेकाय येता, थोड्यांक कश्ट, अवमान, निंदा, कंत, बेजाराय विविधतेचे एक सन्निवेश आसता आसतना शेजाऱ्यान सांगचें आसा आनी एकल्यान सांगचें आसा, ताका देवाचो शिरापत्तो पडला सायबा, तो पातकी सायबा, तो अन्याडी सायबा. आनी आमकां थोडे वटेन बगूंक आसा कांय आमच्या जिवितांत खलें जालें काय म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक सांगता मोगाच्यानो, हर एक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावचें घडिता, त्या घडिता फाटल्यान एक संगत आसा. ताजे विशयी हांवें तुवें जाणा जावंक जाय, देवा लागीं विचारूंक जाय, म्हज्या देवा ह्या म्हज्या जिवितांत कित्याक जावन आसा, ह्या वस्तू फाटल्यान, ह्या संदिग्ध परिस्थिती फाटल्यान सत कितें आसा म्हूण जाणा जावंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक जाय. हर एक जें कितें म्हज्या आनी जिवितांत कश्ट येतात, पिडा येतात, दुबळेकाय येता आनी कितें आमकां कश्ट दगद अन्याय येता, कंद बेजाराय ह्या अवमान निंदा भोगोवंक मेळटा, हांवें तुवें सूख केल्या म्हणून न्हय. पूण म्हजी आनी तुजी सर्वेस्पर देव परीक्षा करनासा आनी तो कितेंय सांगूंक अशें येता. जावंक पुरो एक पिडा आयिल्ल्या वेळार हांव जाणा जाता, एका पिडेस्ताची दूख, पिडेस्ताची भोगणां, पिडेस्ताचें तें ताज्या जिवितांत विविध आटाविटे कितें म्हूण हांव जाणा जाता. आनी ह्या वरवीं आनेका पिडेस्ताक पळयत आसतना म्हजें तें त्या मनशा तें म्हाका मोग खूब जाता. जावंक पुरो हांव दुबळेकायेंत आसा, सर्वेस्परान म्हाका दुबळेकाय दिल्या आनी ह्या दुबळेकायेंत हांव जाणा जाता आनी एकल्या दुबळ्या मनशाचे कश्ट.
अनेक त्या कष्ट वेळारी कशा हांवें वयर येवचें म्हणून म्हजें चिंता आपो हांव चिंतूंक आटयता मोगाच्यान जावं करून एकलो फोटकीर आरोप घालना आसा आमचे वयर आनी आमकां दावळ कळटा आनी एकल्या फोटकीर आरोप घालतना कितलें दूख भोगता आनी ह्या विशयान हांव तूं पळोवंक जाल्यार साबार उदाहरण हांवें तुवें दियेत पूण एक सत हांवें तुवें जाणा जायचें हर एक तुज्या जिवितांत जें कितें कश्ट येतात ताजे फाटल्यान सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवन आसा सर्वेस्पर देव परिक्षा करन आसा आनी ह्या कश्टा मारिफात म्हजे थंय आनी तुजे थंय थिरासण उब जाता सोंसणें काय उब जाता आमी सांगचें आसा इंग्लिशांत वॉट कॅनॉट बी क्युर्ड रिक्वायर्स टू बी एन्ड्युर्ड गूण करूंक असाध्य कांय करूंक साध्यच ना सोसून उरिजे आनी सोसून व्हरता 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 आसतना म्हजे थंय आनी तुजे थंय एक नवी जाणवाय उब जाता आनी हे जाणवाये द्वारे हांव तूं विशिश्ट काम करूंक शकता हांव जायतीं उदाहरणां आसात एक उल्लेख दिवचे जाल्यार पवित्र पुस्तकांत जुडिताच्या पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर त्या राया आसिरिया रायान जुदैवांच्या त्या प्रदेशाक ताणें येवन सगळें थंयसर अडखळ घाल्ली सगळ्या तांच्या सैन्यान आसिरियाच्या सैन्यान सगळे तांचेर अडखळ घाल्ली आनी इतली अडखळ जाली की लोकांक पिवंक उदक सयत ना आनी थंय लोक पुरा राया कडेन येता आनी राया कडेन म्हणटा म्हज्या राया आमकां अशें मरोंक दिनाका आमी जाय जाल्यार ताका शरणागत जाता त्या रायाक आमी गुलाम जाल्यार जिवंक तयार आसा पूण आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या भुरग्यांनी उदक नासतना मरचें आमकां दिनाका आनी थवळ उजिया राय थवळसो म्हणटा तर कितें करचें एक 5 दीस पळया 5 दिसांनी जर तर कांयच बदलावण जायना जाल्यार आमी तुमी सांगल्या प्रमाणे आसिरियाच्या तांच्या रायाक आमी खालजया आनी आमचें राजवाड सोडून दिया आनी ही खबर जुडीत म्हणल्या एका विधवेक वचून पावता आनी ती सगळ्या मलकड्यांक आपोवन म्हणटा हें कशें तुमी करचें सारकें देवाची तुमी परिक्षा करतात आनी ते म्हणटा 8व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यान म्हणटा तुमी मनशाच्या काळजाची गुणाय आनी ज्या मनान चलता तो विचार समजून घेवंक शकनात तर सगळ्यो वस्तू रचलेल्या देवाक टापोवंक तुमच्यान कशें जायत ताची चिन्नां जाणां जावं आनी ताची मांडावळ समजून घेवंक तुमच्यान कशें जायत मनशांक तर तुमकां अर्थ करूंक जायना देवाक तुमी अर्थ करूंक कशें जायत देवाक तुमी कशें सांगूंक साद्या 5 दिसां भितर केलें जालें ना जाल्यार आमी शरण जाता आनी ही जुडीत म्हणटा हांव सर्वेस्परा लागीं मागता आनी त्याच 8व्या अध्यायान 27व्या वाक्यान म्हणटा जशें ताणें ह्या मनशाच्या काळजाची परिक्षा करचे खातीर तांकां उज्यान घालून नितळ केलें कशें कश्ट दग्ध दिवन उज्यान घालून नितळ करता सर्वेस्पर देव तशें आमकांय आमच्या फारीकपण घेवचे खातीर देवान हें करूंक ना आपणा लागीं आसलेल्या मनशांक सत्रय दिवचे खातीर तो तांचेर कश्ट धाडटा हांगासर ती म्हणटा कश्ट येवचे थोडे फावटी आमकां सत्रय दिवचे खातीर कश्ट पिडा दग्ध ह्या सन्निवेश म्हज्या तुज्या जिवितांत जाता एका रितीचे खंयचेंय सर्वेस्पर सांगूंक आशेता म्हाका तुका नितळ करूंक आशेता वा आमचे वयर तो सत्रय दिवचे खातीर करता आनी उपरांत जुडीत कितें करता 9व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार ती प्रार्थना करता जुडीत धरणीर स्वाश्टांक सरपडली तिणें आपल्या माथ्यार गोबर घालो आनी आपणें न्हेसलेल्या गुण्य वस्त्रा वयली मुस्तैकी तिणें काडली ते सांजेर जेरुसलेमाच्या मंदिरांत धूम समर्पितले तेन्ना जुडीत व्हडल्या तळ्यान सर्वेस्परा लागीं अशें परत मागोवंक लागली आनी ती लंबो मागणें करता आसतना तिका मोतीक एक उजवाड येता आनी तिका जाणवा येता कश्ट दग्ध त्या वेळार कठीण तरान मागता आसतना ह्या एका विधव स्त्री एक सर्वेस्पर देव तिच्या मोतीन एक आलोचन घालता आनी ती मागता आनी त्या आलोचनेंत मागता आसतना 10व्या आनी 11व्या वाक्य म्हणटा एका स्त्रियेच्या हातान तांचें घर मोड येदें व्हडलें इस्रायलाचें सैन आसा भियोन थरथरलां कांय करूंक जायना म्हणटा इतलो लोक आसा आमी शरणागत जाता म्हणटा सर्वेस्परा हांवें कितें करीत हांव एक विधव स्त्री पूण थंयसरल्या
कितेंच जायना सोलवता म्हूण आसच्या ह्या व्यक्तीच्या सन्निवेशांत हांव सर्वेस्परा तुजे लागीं मागता आसतना सर्वेस्पर देव त्या विधोश्रेक एक आलोचन दिता आनी ती म्हणटा एका स्त्रियेच्या हातान तांचें घर मोड, कित्याक तुजी सकत व्हड संख्येच्या आदारार ना, तुज्या पदवेक बळवंत मनशाची गरज ना, तूं अशक्त मनशाचो देव आनी कलत्यांचो कुमोकदार, तूं दुबळ्यांचो आदार, सांडून गेल्ल्यांचो रक्षक आनी निराशेन भरल्यांचो सोडवणदार. आज हांव आनी तूं निराशेन भरलेल्यान जावंक पुरो मोगाच्यानो, हांव आनी तूं अशक्त जावंक पुरो, हांव आनी तूं कांयच करूंक जायना म्हणल्यार एका परिस्थितीर हांव आनी तूं आसूंक पुरो. सर्वेस्पर देव सांगता असल्या परिस्थितीर, असल्या कश्टांत, सोंसणिकेन तिरसणेन आसतना सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका जाणवाय दिता आनी त्या समस्येंत कशें भायर येवचें आमकां शिकयता. आनी पळयत पुस्तकांत म्हणटा त्या 9व्या अध्यायांत 14वें वाक्य म्हणटा, तूं सगळे पदवेचो आनी सक्तेचो देव आनी इस्रायलाच्या परजेक तूं मात्र राखताय आनी तुजे शिवाय दुसरो कोणूच तांकां राखिना म्हूण सर राष्ट्रांक आनी कुळ्यांक कळीस जावं. ती म्हणना हांव वचून काले म्हणे करता आनी म्हाका एक व्हडलें नांव जाय. ती म्हणटा सर्वेस्परा तुका मानवाचें आसलें, तुका होगलेक जावचें आसलें, तुका गांवचेंच आसलें, तसलें एक कारबार करूंक दी म्हाका. मुस्तुपुटी आमी कशें चिंता आमकां व्हडपणा खातीर, पूण जुडीत म्हणटा म्हज्या व्हडपणा खातीर न्ही, म्हाका तुज्या महिमे खातीर जावं दी. आनी पळयत पुस्तकांत आमी पळयता 10व्या अध्यायांत आमी पळयता ही जुडीत हॉलोफर्नस म्हणजे बळदिश्ट सेनापतीच्या शिबिराक वता आनी थंयसर ती वचून तांकां सांगता हांव धांवून आयल्या, कित्याक म्हळ्यार तुमी तांकां जिवेशी मारतात म्हणून खबर काडली, तुमच्या एकल्या मनशान मरून वचो, म्हाकाय मरोंक नाका देखून हांव इशीन आयल्या म्हणून. आनी हॉलोफर्नस फाती येवन ताका जेवणान तिच्या भाग घेता आनी जेवण जाल्या उपरांत ही स्त्री कितें करता मोगाच्या. पळयत पुस्तक म्हणटा 13वा अध्याय 4वें वाक्य तावन 9वें वाक्य अशें म्हणटा, सक्कड भायर गेले आनी न्हिदच्या कुडान जावं ल्हान जावं व्हड कोणूच नातलो. तेन्ना जुडीत हॉलोफर्नाच्या खाटी लागीं गेली आनी आपणायतल्या म्हणूंक लागली, सर्वेस्परा सर्वशक्तिवंत देवा, जेरुसलेमाच्या महिमे बसत हांवें हातीन घेतिल्ल्या कामाचेर दयेन दिश्ट घाल. तुवें तुज्या दायजाचो स्विकार करूंक आनी आमचे विरोध उठिल्ल्या आमच्या दुस्मनाचो नाश करूंक हांवें केल्ली येवजण सिद्ध करूंक फावो तो वेळ आतां आयला. उपरांत ती हॉलोफर्नसाची तकली काटच्या काटी कांब्या लागीं गेली आनी तांची तलवार काडून त्या काटीक लागीं सरली आनी ताज्या माथ्याचे केस हातान धरून तिणें म्हळें, इस्रायलाच्या देवा आज म्हाका बोळ दी. उपरांत तिणें आपले सगळे सक्तेन ताच्या गुमटेक 2 मार दिले आनी ताची तकली कातरली. तिणें ताची कूड काटेवयली लोळोवन सकला घाली आनी खांब्या वयलें झाळ काडलें. उपरांत ती तुर्तान भायर सरली आनी हॉलोफर्नसाची तकली तिणें आपणे साकरणेच्या हातान दिली. साकरणेन ती आपल्या कानापोत्यान घाली. त्यो दोगी सवये प्रमाणे मागणें करूंक वेतल्यो तशें थंयच्यो भायर सरून गेल्यो. पळया ह्या स्त्रिये लेगीत कितेंच हातेर नातलें. खंय तो तिका हातेर मेळटा हॉलोफर्नसाचें तिस्त तलवार काडटा आनी एक विधव स्त्री असल्या कितेंच करूंक जायना म्हणल्या एका व्यक्तीक ताजी तकली कातन वता. आनी उपरांत हिचे जाणवाय पळया, तो हाडून येता आनी कितें म्हणटा ती, हाडून आयल्या कडल्या विन्न जाल्या म्हणून ती सांगना. ती म्हणटा जुदेवा कडेन येवन म्हणटा ही तकली शाराच्या मुखल्यान सकाळीं जाता आसतना उमकाळया आनी तुमी धांवूंक गेल्ले बरें करा. आनी त्या दाळा ते वचून सैन्याक रेडी जावंक आपल्या थंयसर तेंच्या मुखेल्या कडेन वेतात. मुखेली पळयत आसतना थंय पळयता तो मनीस मेला आनी म्हणटा आसतना ते भियेतात, कांगाल जातात. त्या दाळ वचून धांवून तांकां जिवेशी मारा. आनी अशें मोगाचें न्हू, सुदेव त्या आसिरियाच्या सगळ्या सैन्याक सोलवंक शकता. पळया एक घडीत कोणाकच सोलवंक जायना म्हणून संपूर्ण तरान शरणागत जावंक येदे व्हडलें सैन जुदेवांचें तयार जाल्लें, सगळो लोक तयार जाल्लो. पूण एक स्त्री त्या कश्टांनी त्या तिरसणेन सर्वेस्पर देवा लागीं मागता आनी ती म्हाका सर्वेस्पर देव जाणवाय दिता कशें ह्या समस्येंतल्यान भायर येवचें. तिचें तें व्हडलें सैन्य ना, तिचें तें व्हडलें बळ ना. एक स्त्री जावन कशें ती त्या सैन्या विरोध झुजून थंयसर जीक मेळटा म्हणलें म्हाका आनी तुका एक जिवितांत बरोवचो मोगाचो न्हू. आयच्या दिसा हांव आनी तूं खंयच्याय सन्निवेशांत आसूंक पुरो. समी जेजू आयच्या दिसाच्या वाचपान म्हणटा म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे
तूं तिरासणेन बरोवन तूं जणवाय सोडताय आनी तुजें थंय संपूर्ण कायता येता. जर तर तुका जणवाय ना जाल्यार सर्वेस्परा देवा लागीं तूं माग आनी ह्या वरवीं सर्वेस्पर देव तुका जणवाय दिता आनी ह्या समस्येंतल्यान भायर येता. आनी ह्या वेळार म्हज्यान तुजें सवाल जावन आसा, हे कश्ट देवन कशें कितें बदलता म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी. ह्या कश्टांद्वारे हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवाच्या लागीं येता. ताची नियम आमी जाणा जाता, ताचो मोग आमी जाणा जाता, ताजे थंय हांव आनी तूं एक जावन जिवंक आश येता. जिवितांत कश्ट येत आसतना भावार्थान मागचें मुस्तू गरजेचें. निश्चय जावन म्हळ्यार खंडीत धैर्यान हांवें तुवें मागचें मुस्तू गरजेचें. आल्लोला अर्दे दिशेन मागोंक जायना. अर्दे दिशेन कशें मागचें म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या मतींत साबार संगती आसात. जावंक पुरो न्यूजपेपरां वाचून, जावंक पुरो थोडे बूक वाचून, जावंक पुरो माध्यमां TV WhatsApp पळोवन, जावंक पुरो Facebook पळोवन विविध संगती आमच्या मंड्यान घेतल्यात. आनी हांव आनी तूं नियाळटा आसतना कुडले ते एक एकच आलोचना मुखार येतात. आतां सवाल येता, आतां देवान हांव मागता आसतना कितें जाता, आमकां सबार पोटी सबार तरेचीं चिन्नां येतात. कित्या खातीर चिन्नां येतात? कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी तुवें जायत्यो संगती आयकल्यात, उरल्यान संगत्यो आयकल्यात, त्यो मांड्या भितर गेल्यात, त्यो वयर येवन आसात, वाचल्यात, पळयल्यात, त्यो एक एकच ओड आसोवन आसात आनी सगळ्यांक कन्फ्युजन जाता. चिंतया, हांव एक डॉक्टरा कडेन येता, तो डॉक्टर म्हाका एक रिपोर्ट दिवन बरयता. हांव तें बरोवयसान तें वखद काडूच्या बदलाक आनेक डॉक्टरा कडेन गेल्यार काडून जाता. तो डॉक्टर आनेकच सांगता, आनेक डॉक्टरा कडेन गेल्यार तो आनेकच सांगता. आखरेक खंयचेंय जायना, टोटल कन्फ्युजन. आमच्या जिवितांत मागण्या जिवीत आसत. मुस्तुमुटी आमकां मागण्याचेर तिरासण ना. कित्याक म्हळ्यार एका कुशीन देवाचें उतार सांगता जाल्यार आनेक कुशीन संवसाराचें उतार आनेकच सांगता. टोटल कन्फ्युजन भावार्थ सारक्या रितीर ना. आनी तसल्या मनशाक आज सांज कोबाच्या पत्रान आमी पळयता कांयच मेळना, जाणवाय मेळना. कित्या खातीर म्हज्या जिवितांत अशें जाता आनी ह्या समस्येंतल्यान कशें भायर येचें म्हूण कळना. थोडीं म्हणटात हें पुरो मागणें कोणाक जाय, इतल्या वर्सां उपरांत एक 50-60 वर्सां उपरांत मागणें धरल्यार पुरो आतां खाल्याक म्हणून. आनी थोड्या तरणाट्यांनी भुरग्यांनी सांगचें आसा आनी प्रायमरी सांगचें आसा खाल्याक आनी लास्ट मागणें म्हणून आतां खाल्याक म्हणून. आनी थोडीं म्हणटात मागणें म्हळ्यार पाद्र्यापांक या सिस्टरांक या आनी कोणी धर्मप्रचारांक मात उडास करून ह्या मोगाचें नांव. आत्मीक जिणी ती कोणाय एका व्यक्तीच्या असलेल्या हुद्द्याक लागून न्ही. भुरगें जावं दी, तरणाटो जावं दी, प्रायवन जावं दी, तो वकील जावं दी, डॉक्टर जावं दी, इंजिनियर जावं दी, बिजनेसमॅन जावं दी, शिकपी जावं दी, अशिकपी जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, दुबळो जावं दी, हर एकल्या व्यक्तीच्या जिवनांत आत्मिकता आसूंक जाय, आध्यात्मिकता आसूंक जाय. आध्यात्मिकता जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाच्या लागीं येवंक आसची ती वाट. आनी आध्यात्मिकता जावन आसा म्हज्या आनी तुजें आत्म बळिश्ट जावचें आसलें. आनी ज्या दाळा म्हजो आनी तुजो आत्म बळिश्ट जाता थंय हांव आनी तूं जाणवायन भरता. केदाळ ह्या जाणवायन भरता म्हजे ते आनी तुजे ते आसच्यो समस्येंतल्यान भायर येवंक मात्र न्ही, ह्या समस्ये फाटल्यान आसची विचार कितें म्हूण आमी कळीत जावन हांव आनी तूं देवाच्या लागीं वचून ताजे तें जाणवाय आमी जोडून आमी शिकता. आमी आयकलां जावंक पुरो निश्चय बुद्धी विजयंती म्हणून म्हळ्यार दृढ कर्ण आमी बरोवसल्या वेळार खंडीत जावन जैत म्हजें आनी तुजें जावन आसा. आनी हें जैत जोडीत जाल्यार हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू भावार्थान सर्वेस्पर देवा लागीं मागल्या वेळार जाणवाय येता. एरेमिया प्रवाचे 33 तिसरें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजे लागीं विचार आनी कळीत जातले वर्ते गुर्तुक हांव कळीत करतलो. असलो सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका विचारल्या वेळार जाणवाय दिता, कळीत करता आनी ह्या जाणवाया वरवीं हांव आनी तूं जियोंक शकतले. आमी पळयता सांजवाच्या 16व्या अध्यायांत 24वें वाक्य म्हणटा, मागा आनी तुमकां मेळटलें, हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. संतोष तो कसलो? बायल्या सन्निवेशांत न्ही, बघा म्हज्या भितर आसचो तो संतोष, म्हज्या जिवितांत आसचें तें समाधान, म्हज्या जिवितांत आसचें खुशी ती वाडत वता. कित्याक त्या सोमियान जिजूत कडेन हांवें तुवें मागल्या वेळार
सर्वेस्पर देवाची कृपा मुझे ते आणि तुझे ते वळल्या वेळार मुझे ते आणि तुझे ते तिरासण भोगल्या वेळार या कष्टांद्वारे हांव आणतो संतोषान जिवंक शकतले संसाराच्या दृश्टीन बायल्या सन्निवेशाच्या द्वारान न्ही बघा रे मुझे ते आणि तुझे ते इंटरनल जॉय भितर तो म्हाका तुका आनंद भोगतलो आणि आनंद म्हाका तुका जिविताच्या सगळ्या समस्यांतून सुटका दिवंक शकतले कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 10व्या अध्यायान 13 वाक्य म्हणटा मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना देव विश्वासी तो आमकां ठांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिचो ना ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिजेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो गठाय दितलो हेंच जावन आसा मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें सत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायते समस्या आसात पूण हे समस्यांक ते व्हडले काही हांवें तुवें ताजे वयर जैत व्हरूंक जायना तसले समस्या न्ही हर एक समस्यो हांवें तुवें ताजेर जैत व्हरचें तसलो समस्यो पूण कितें जाता त्या कित्याक तें आयलां ताजेर तिरासन हांव जोडिना हांव तूं झडवाय खातीर मागना ह्या समस्ये फाटल्यान आसचें सत कितें ह्या समस्यो म्हाका कितें शिकोवंक आशेता ह्या समस्ये वयर जैत कशें व्हरचें हाचे विशयी हांव तूं सर्वेस्परा लागीं मागिना आनी मागनातल्या वेळार लोक देदेस्पर जाता आयच्या समाजान आमी पळयलें जाल्यार विविध लोक देदेस्पर जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ते कश्ट हे संकश्ट म्हणून टेन्शनार आसात आयचो पवित्र पुस्तक सांगता आयच्या वासाप सांगता हांवें तुवें मानसीक ओत्थडाक वळख जावचें न्ही बघात असले कश्ट येयल्या वेळार हांवें तुवें भाग म्हूण चिंतो न्हू हांवें तुवें संतोश पावूंक जाय हो संवसार म्हणटा हे कश्ट येवचे निर्भाग पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा हे कश्ट येवचे भाग कित्याक ह्या कश्टा मुखांतर सर्वेस्परांतय म्हजो संबंद आणखी लागशिल्लो जाता ह्या कश्टा वरवीं हांव जिविताची सता जाणा जाता ह्या कश्टा वरवीं हांव म्हज्या जिविताच्या मुखल्या हांताक वचून पावता ह्या कश्टा वरवीं मुखलें जिवीत म्हजें नंदन जशें करता ह्या कश्टा वरवीं म्हज्या कुटुंबा जिवीत हांव नंदन करता आनी त्या खातीर मोगाचें न्हू आयच्या समाजाच्या परिस्थितीर जायते कडेन जायते कश्ट जाल्यार सगळो संवसार निर्भाग म्हूण भोव मारल्या रे हांव आनी तूं सांगया हे आमचें भाग सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवन आसा आनी ह्या उलोवण्याचें कितें म्हणून हांव तूं आयकूंक रे घ्या सर्वेस्परा देवा लागीं मागया आनी सांगया सर्वेस्परा तुजी जाणवाय म्हाका दी सर्वेस्परा म्हजे ते उणो भावार्थ जाल्यार भावार्थ घट कर आनी म्हाका जाणवाय दी ह्या समस्ये कित्याक म्हाका सांगून आसात कशें हांवें तें परिहार करचें म्हणल्या विशयी आव्हान तूं सर्वेस्परा देवा लागीं मागया आनी ह्या वेळार मुखलें आराधन जाता आसतना एक जात आमी मागया आमचे विविध कश्ट सर्वेस्परा मुखार दवरया आनी सांगया सोमिया जिसू म्हजे सर्व असले कश्ट आसात उलय सोमिया उलय ह्या कश्टा फाटल्यान आसचें संगती कितें म्हणलें म्हाका कळीत कर ह्या कश्टांतून भायर येवचें कशें म्हणलें म्हाका दाखोवन दी आनी म्हजें जिवीत म्हज्या कुटुंबा जिवीत म्हज्या समुदाय जिवीत नंदन जावन मागता आसतना एक पवित्रत्वेचें ह्या विशयान आमचे कश्ट निवारच्या बसत एक खंतार ह्या वेळार आमी म्हणया आमचे देवोण ये तुकाचे बदलून संतोष हाडून ये हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये तुकाचे बदलून संतोष हाडून ये गरजेत आसले गरजेक पावोंक ये गरजेत आसलेले गरजेक पावोंक ये अस्कतपणाच्या सक्तेन बरोवंक ये अस्कतपणाच्या सक्तेन बरोवंक ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोण ये तुका आमचे बदलून संतोष हाडून ये कश्टांतल्यांचे रुदान तामोवंक ये कश्टांतल्यांचे रुदान तामोवंक ये नितीन झुजच्या प्रेरण सावन ये
नीतीन सुश्च प्रेरण सौर्य ये पोवितम्या आमचे देवोन ये तुकामचे मोदलन संतोषडन ये पोवितम्या आमचे देवोन ये तुकामचे मोदलन संतोषडन ये. आज आमचे खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारा खातीर हर एकल्याच्या कुटुंबांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागोंक आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी विस्तारून दवरया. ह्या घडये आमी पातयेनीन भोंवरतान त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारचें आनी विशेष तरान पवित्र आत्म्याचे सकत सगळ्या संवसारार वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागोंक वेता. कित्याक खंयसर पवित्र आत्मा आसा थंयसर शांती आसा, थंयसर समाधान आसा, थंयसर बरेपण आसा, थंयसर अभिवृद्धी आसा, थंयसर सगळें बऱ्यान चलोवंक साध्य आसा मोगाचेनो. त्या देखून ह्या घडये असल्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया, असल्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याचे सकत सगळ्या संवसारार वालचे खातीर मोगाचेनो आज आमी उलो मारया. पयल्यान पयलें आतां आमी मागचें, पयलें आमचें जिवीत हर एकल्यानी आमचें जिवीत पयल्यान पयलें सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करचें. जर म्हज्या जिवितांत राग आसा, मोसोर आसा, क्रोध आसा, म्हज्या जिवितांत बगसाण येना, म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतेक हांव फरीकपणा शेतां, राग काडूंक चिंता, म्हज्या कुटुंबांतलें समाधान म्हजे वरवीं नास जाता जाल्यार नपयस जाता जाल्यार म्हजे वरवीं आज पवित्र आत्म्याक पयल्यान पयलें आमच्या जिविताचेर आमी मागया मोगाचेनो. आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची सावळी पडच्या, पवित्र आत्म्याची कृपा वालच्या. म्हजें जिवीत आमचें हर एकल्याचें जिवीत पवित्र आत्म्याक आमी उक्तें करया आनी पवित्र आत्म्याचे सकत ह्या घडये आमच्या वैयक्तीक जिवितांत वालचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमचें जिवीत आमी उक्तें करया, आमचें जिवीत आमी उक्तें करया. आमच्या जिवितांत समाधान ना, संतोष ना, शांती ना, राग मोसोर आसा जाल्यार हांव म्हजे वरवीं ही शांती बिगडटा जाल्यार आज आमचें जिवीत उक्तें करया. पवित्र आत्म्यान अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो. आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याक समर्पण करया. पवित्र आत्म्याची सकत ह्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. मागा मोगाचेनो, बोब घालून मागा. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या खातीर मागा मोगाचेनो, मागा मागा मोगाचेनो. दाट तुझ्या आत्म्याक, दाट तुझ्या आत्म्याक, दाट तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा. दाट तुझ्या आत्म्याक, दाट तुझ्या आत्म्याक, दाट तुझ्या आत्म्याक आमचे, दाट तुझ्या आत्म्याक आमचे. दुसऱ्यान आमी मागया आमच्या कुटुंबाक, आमच्या कुटुंबाक आमी जावंक पुरांगसर आसां, आमच्या घरांनी टीव्ही मुखार आसां वा युट्यूबा मुखार आसां. मोगाच्या भावा आनी भयणी तुमचे कुटुंब हर एकल्याचें कुटुंब आमी सुमयाच्या मुखार आमी हाडया. पवित्र आत्म्याचे सकत पवित्र आत्मा आमच्या कुटुंबांनी राज करचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो. जावंक पुरो एका दादल्या वरवीं कुटुंबांत बायलेचें समाधान बिगडटा, एका बायले वरवीं दादल्याचें समाधान बिगडटा, एका दादल्या आनी बायले वरवीं सगळ्या कुटुंबाचें शांती समाधान बिगडटा जाल्यार कुटुंबांत भुरग्यां वरवीं कुटुंबाचें समाधान बिगडटा, कुटुंबांत आवय बापाय वरवीं भुरग्यांचें समाधान बिगडटा जाल्यार वा कुटुंबांत माय सुना वरवीं कुटुंबाचें समाधान बिगडटा जाल्यार आज आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. म्हज्या घरा म्हज्या पाक्या भितर समाधान बिगडटा जाल्यार, म्हज्या घरांत राग मोसोर क्रोध वस्ती करता जाल्यार, म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबा जिवितांत समाधान ना जाल्यार हाका कारण कोण आमी विचारया आनी आमच्या सगळ्या घरांत आमच्या कुटुंबांत समाधान, सुमयेची शांती, पवित्र आत्म्याची शांती राज करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो. त्या सुमयाक आमी उलो मारया, ताच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या घराचेर, आमच्या घरांत आसलेल्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्याचेर वचच्या खातीर आनी आमची कुटुंबां समाधानाची हातेरां जावच्या खातीर, समाधानाची बोंदेरां जावच्या खातीर आमचे कुटुंबां सुमयाच्या पांयां तळ ह्या घडये समर्पण कर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया मोगाचेनो. देवोय तुजो आत्मो,
देवोय तुझो आत्मो Jesus, touch each and every देवोय family. तुझो आत्मो आमचे Jesus, pour out your spirit on every family. Jesus, pour out your Jesus, pour out your spirit. Jesus, pour out your spirit. Jesus, हर एका कुटुंबाचेर समाधान राष्ट्र जगत सोम्या तुझ्या आत्म्याक धाड सोम्या जेजू धाड तुझ्या आत्म्याक हर एका कुटुंबाचेर जावं ती कोणायची कुटुंबा आमची क्रिस्तवांची कातोलिकांची अक्रिस्तवांची हर एका कुटुंबाचेर कुटुंब समाजाच्या मुळावेकर सोम्या हर एका कुटुंबात शांती समाधान रास करच्या खातीर धाड तुझ्या आत्म्याक सोम्या हर एका कुटुंबाचेर धाड सोम्या pour out your spirit Jesus, pour out your spirit Jesus on every family. Jesus, pour out your spirit Jesus, anoint each and every family. हर एक कुटुंब apor somya हर एक कुटुंब अभिषेक somya हर एक कुटुंब अभिषेक somya हर एक कुटुंब अभिषेक somya pour out your spirit Jesus. मोगाल भवन आणि बहिणीनो आमची दिएसीज आज सोमियाच्या पांयां आमी हाडया आमचे दिएसीजेन ती थोड्या व्यक्तींच्या स्वार्थाक लागून जावं बरो ह्या जागांच्या धार्मिकांच्या लायक भावनांच्या जिविता मारिपात आज समाधान संतोष आमचे दिएसो बिगाडता जावंक पुरो आमच्या सगळ्या मंगळूरच्या दिएसीन ह्या जागांच्या जिवितांत धार्मिकाच्या जिवितांत लायक बावर्त्यांच्या जिवितांत शांती समाधान रास करच्या खातीर आमी हर एकले शांतीचे दूत पवित्र सभेंत जावच्या खातीर सोमियाच्या मेटांनी त्या शांतीच्या कुवाराच्या मेटांनी चलच्या खातीर आनी आमी शांतीची दुतां जावन हर एक जाग्यार शांती प्रसार करची हातेरां जावच्या खातीर आमच्या दिएसीजींत आमच्या ह्या जगांच्या धार्मिकांच्या लायक बावर्त्यांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत शांती समाधान आमच्या मंगळुरी पवित्र सभेंत शांती समाधान राज करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आमच्या सगळ्या दिएसी खातीर आमच्या गोवळी बापांक ह्या जागांक धार्मीक भावंडांक आनी लायक बावर्त्यांक हर एकल्याक सोमियाच्या पांयां आमी समर्पण करया पवित्रत्वाच्या सत्तेक समर्पण करया आमच्या सगळ्या दिएसी सोमियाची शांती समाधान राज करच्या खातीर आमी मागया कोण शांती विरोध समाधाना विरोध वाईट अन्याय करूंक बेसारता तांची मनां उसवारच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया मगचनो सोमिया धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे दिएसी Jesus, pour out your spirit power on our diocese, on our bishop, on all the priests and religious. Anoint Lord them, touch them Lord, touch them, bless all the faithful Lord, bless them Jesus, touch them. Somiya apor somiya आमचे दिएसीज उदेंतीचे रोम बावर्ताचे केंद्र आमच्या सभा आमच्या सगळ्या संवसाराक आपोवणी दिल्ले बावर्त प्रसार केल्ले सोमिया आमची दिएसी तुझ्या सत्तेन बोर कृपेन बोर आमची दिएसी हर एकल्यानी समाधानाचे हातेर जावं कुरपादी सोमिया अभिषेक सोमिया आमची सगळी समाज सोमियाच्या पांयां आमी हाडया आमची समाज आमच्या समाजान आज धर्मामध्ये धर्माच्या भावा बहिणीमध्ये आज द्वेष रास करता समाधान आसरलें पयस गेलां आज एकलो आनी एकल्याक दुबावान पळोवचें आमच्या समाजान ती आसा आनी कितें वायट करूंक चिंचें अन्याय करूंक चिंचें सकड धर्माच्या लोकांनी आमी सांगात जियेतना एकामेका भाव भयण जावन जियोंक आमच्या समाजान आमच्या बोवारी शांती समाधान रास करच्या खातीर आमची सगळी समाज सोमियान अभिषेक करच्या खातीर पवित्रत्म्या मारिपात अभिषेक करच्या खातीर आमच्या सगळ्या ह्या समाजांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर सोमियाक आमी उलो मारया सोमिया धाड तुझ्या आत्म्याक तुझ्या पवित्रत्म्याक वत समाधानाची शांतीची समाज आमची कर म्हूण ह्या घडी आमी मागया मगचनो out your spirit on our society. सोमिया धाड तुझ्या आत्म्याक आमच्या सगळ्या समाजाचेर हर एका धर्माच्या मुखेल्यांची
भाऊ बहिणीचे खालसा मना उघड सोमिया हर एक धर्मान प्रगट करचे शांती समाधान हे समजो सगळ्यांनी शांती समाधान करते वावरून कृपा दी सोमिया आमचे समाज शांती समाधानाचे समाज कर सोमिया महात्मा गांधी दाखवल्या त्या वाटेन सोलो कृपा दी सोमिया शांतीच्या कुवारा आमच्या समाजाचे दार तुझ्या आत्म्याक आमच्या समाजाचे रूप तो नवे कर आमच्या समाजाचे रूप तो नवे कर सोमिया दार तुझ्या आत्म्याक सोमिया दार तुझ्या आत्म्याक सोमिया मागिया आमच्या राज्य खातीर कर्नाटक राज्य खातीर आमच्या भारत देश खातीर महात्मा गांधी बापूजी जियेल्लो ही पवित्र गांव पवित्र देश या मातयेंत तो जियेल्लो या राज्यांत या सगळ्या देशांत शांती समाधान राज करी जाय म्हण आशिल्लो तर आमच्या सगळ्या भारत देशांत स्वार्थसो मनोभाव आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी अधिकाऱ्यांनी सोन लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूं धर्माच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूं आनी सगळे धर्माचें पाळणें जावन आसच्या या भारत देशांत सुमयाचें शांती कुंवाराचें शांती समाधान राज करच्या खातीर महात्मा गांधीन आशिल्ली समाधान राज करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आमच्या सगळ्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर आमच्या देशांत आनी राज्यांत शांती समाधान राज करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचेनो मागया आमी पवित्रात्म्याक धाड सोमया म्हण आमच्या देशाचे राज्याचे पवित्रात्म्याक धाड म्हण आमी मागया मोगाचेनो धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक सगळ्या आमच्या देशाचे स्वार्थाची मना तू उसवाडाय स्वार्थी मना उसवाडाय अहंकारी गर्वाची मना तू उसवाडाय आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आमच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक शांती समाधानाचे आमचे राज वो देश स्थापन करच्या सोमयान आशिल्लो ते राज या देशात स्थापन करच्या सोमया शांतीच्या कुंवारा धाड तुझ्या आत्म्याक आमच्या देशाचेर अपोर सोमया आमची हंकारी गर्वाची स्वार्थी मनोभावा अपोर सोमया टच लॉर्ड हील लॉर्ड अनॉइंट लॉर्ड अपोर सोमया मोगचनो निमाने सगळो संसार सोमयाच्या पांयतळा मी आडिया झुजाची मोडां कसलो नसोन दीत शांती समाधान सगळ्या संसारार रास करून दी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी ही कोरोना पिडा सगळ्या संसारार विस्तारून मनशाक बियान जिवनची परिस्थिती आज शांती समाधान मनशाच्या काल जमान्यांतली या पिडे वरवीं बिगडल्या त्या देखून सगळ्या संसारार शांती समाधान रास करच्या खातीर शांतीच्या कुंवारा खातीर आमी मागया सोमयान स्थापन केल्लें तें राज शांती समाधानाचें राज सगळो संसार जावन दी सगळ्या संसाराचें रूप बदलोवन दी म्हणून पवित्र आत्म्याक उलो मारया असल्या आत्म्याक सोमया धाड सगळ्या संसाराचें रूप बदलोवच्या खातीर आनी सगळ्या संसाराच्या कोनशांनी हर एका मनशाच्या काल जमान्यांनी शांती समाधान रावच्या प्रत्येक जण ही कोरोना पिडा बेगीन नापायस जावच्या खातीर पयस सरच्या खातीर बरी भलायकी बरेपण सगळ्या संसार राज करच्या खातीर मोगाचेनो ह्या घडी आमी मागया आमी मोगाचेनो सोमयेची सकत पवित्र आत्म्याची कृपा वालच्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो Living waters flow. Come Holy Spirit. Away my pain. Come Holy Spirit. Anoint the world. Bring your Touch healing Lord. to my सगळ्या heart. संसारा गुण कर सोमया अभिषेक कर सोमया मरे खरपिडा ही पैस कर सोमया अपोर सोमया जुसाची मोडां कुसलोन घाल सोमया शांती समाधान राज करून दी सोमया द्वेष नका भयोत्पादन नका सोमया शांतीच्या कुंवारा आशीर्वादित कर या सृष्टीचे रूप तू बदल सोमया धाड तुझ्या आत्म्याक जीसस pour out your spirit Lord pour out your spirit Jesus renew the face of the earth hallelujah मोगशन सगळ्यांक आतां परत समर्पण करया आमचे कष्ट दुख बेजराय आमचे जिवितांत कितें समाधान बिगडो कारण जाला सगळ सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमचे सगळे कुटुंब सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांकां सोमयाच्या पांयांतळ हाडया परगांवांत आसात आमच्या भाव भयणीक कुटुंबांत पयस आसा तांकां हर एक लागीं सोमी तांच्या कामाची भद्रती तांकां दिवन दी तांकां आपणून दी अभिषेक करून दी तांकां राखून दी सांबाळून दी हर एक लागीं सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया सोमयाची शांती समाधान राज करचे खातीर बरी
भलायकी बरेपण हर एकल्याक मेळच्या कर आमी मागया सोम्याच्या पांयतळ हर एकल्याक समर्पण करया हर एकल्याक आमी समर्पण करया सोम्याची कृपा वाळून दी सोम्याची सकत वाळून दी हर एकल्याक सोमी आपोवच्या खाती अभिषेक करच्या खाती आमी मागया जीसस ठसलो सोम्या हर एकल्याक आपोव सोम्या हर एका कुटुंबाक अभिषेक सोम्या परगांवांत आसले आमच्या भावनाक आपोव सोम्या ठसलो हिल्लो anointलो Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुमयेचे आशीर्वाद सोडूंक आमी फुडें वेता सुमयेचे आशीर्वाद घेवच्या तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता येत्या व्हडा साक्रामेंता Salvonvecia uscut vișvia Bavartace boltivia Zăsei bapa Tășei sputa Ullasani stutisa Podvi mahima săsta Spirita Samina varta प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो भाव सदांच आमचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर तुवें पाठयलेलें शादीचें विशेष देणे आमच्या हर एकल्या भितर आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजेंत पवित्र सभेंत आनी सगळ्या संवसारार बिडार करून थी तो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.